प्रादेशीक आराखड्याच्या सुचोवण्या खातीर सरकारान गोंयच्या पंचायतींक आनी एका म्हयन्याची मुजत दिवची अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या। डिसेंबर म्हयनो हो सणाचो म्हयनो आसून सगळे लोक नवे वर्स आनी क्रिसमसाचे तयारेंत असतात। ताजे खातीर लोकांक आनीक दीस सरकारान दिवचे। New Year is celebrated by everyone. Everybody is busy. Right now it is the period where most of the people are partying. But panchayats have already informed all the people that suggestion and objection should be given. But I feel that the panchayats needs to redo the exercise back again. प्रादेशीक आराखड्यांत आसा त्यो त्रुटी भरून काडपा खातीर थळाव्या पंचायतींक विश्वासात घेवपाक जाय आनी उपरांतूच नव्या प्रादेशीक आराखड्याच्या कामाक सुरवात करची। आदलो प्रादेशीक आराखडो रद्द करप म्हळ्यार हाजेर उपाय न्हय अशें म्हणत आपूण सरकाराक मुजत वाडोवन दिवची म्हण पत्र बरयतलो अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या। ना प्लॅन स्क्रॅप करून म्हाका दिसता हेचेर सोल्युशन ना। आमी प्लॅनूच काडून पावचे ना। 2021 प्लॅन भायर येवपाकूच जाव, पूण ह्या प्लॅनाचेर करेक्शन करून येवपाक जाय आनी हे करेक्शन 15 दिसांनी जायना। वा आमी म्हणटा पळय तशें बेगीन बेगीन काडया तशें ना। तेका सारको आमचो विलेजीन जे कोण आर्किटेक्ट आहा, कोण ड्राफ्ट्समॅन आहा, कोण जाणा जाल्ले लोक आहा, तेंच्यांनी एक्सरसायज करची। रिजनल प्लॅन जो येवपाक जाय तेच्या खातीर आनीक 1 म्हयन्याचो टायम लोकांक दिवचो म्हणून म्हाजी मागणी आहा।